Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आयज हांवें ह्या किल्ल्याचेर येयल्लो आसा. येवन हे पळोवन दूख दिसता, कित्याक हांगासरलो ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणून बाबू आजगांवकर हो ट्युरिजम मिनिस्टर जाणां तेका आजून हांगासर दिसना, कितें तेका खबर ना हांगा किल्लो आसा म्हणून. तेणी आतां हेच्या फुडें हे पळोवचें हांगासर कितें चल्लां तें, आनी तेणी येवन हांगासर सर्वे करचो. हो किल्लो आहा पळय तेजी एक ती वॉल हांगासर ऑलरेडी मोडलेली आहा. आमी पळयल्या आतां भितरूय वचून हांवें पळयल्ली आसा. आनी ट्युरिजमान हेजेर जाता तितलो दखल दिवचो. आतां ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार तेणी कसले ट्युरिजम मिनिस्टर कितें काम म्हणून करता तर. हे आतां येदो व्हडलो ट्युरिजम हांगासर स्पॉट आहा जाल्यार हांगासर ट्युरिजम स्पॉटार हांगासर एक बरें हें करीत जाल्यार हांगासरले भुरगे कामाक लागूंक शकता. जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर कशें तरी तेज्या कडेन जायना जाल्यार म्हाका CMान म्हाका दिसता हांगा येवन हांगा सर्वे करून पळोवचें आनी हो स्पॉट हांगासर ट्युरिजम स्पॉट करून दिवचो हांगासर, आनी भुरगे हांगासरले कामाक लागचे. भरपूरशे लोक हांगा ट्युरिस्ट म्हण स्पॉट म्हूण पळोवपाक येता, पूण हांगा येवन पयल्या उपरांत तांकां दिसता की हांगा कराट आनी अशी ही वेवस्था जाल्ली तांकां दिसून येता. जे हे किल्ल्याची खरीच कितें तरी पर्यटन स्थळ अशें जावपाक जाय आसलें, जे आयज आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी हांगा दखल घेवपाक जाय आसली. एक तांकां बरो स्पॉट करून एक आमच्या गांवांतल्या पंचायतींतल्या भुरग्यांक हांगा कामाक लावपाक मेळटलें आसलें, पूण तेंच्यांनी तशें कांयच करूंक ना. हांगा वर्सान वर्स फाटले किल्ल्याचे भिंती पडत आसा, तेचेर कोण लक्ष दिना. ती हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालपाचो, एक बरो स्पॉट करपाचो आनी आमकां खंय तरी हांगा जॉबाक लावपाचो. हेच्या पयलीं स्थानीक आमदार हांगा येवन गेले किंवा मुख्यमंत्री येवन गेले, तेच्या पयलींचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर सुद्दां येवन गेले, तांच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें. सो ताचें कितें केलें, तेंच्यांनी डागडुजी केली काय कितें? तेंच्यांनी येयल्लो मिनिस्टर आमकां सांगता की हांगा आमी तांकां हाडून दाखयता, ते येतात पळयतात आमी हें बरें करया, हेचेर कितें तरी करया, तुमकां जॉब दिता. येतात मातशें काम करतात, हे आतां फुडलो एंट्रन्स केला, काम केलें सोंपलें, फाटसून पयल्यात जाल्यार कापेती घातले दवरले, तितलेंच करता वयता. आमी आनी काम सुरू केलां म्हणून आमकां दाखयता आनी तेचेर कांयच जायना परत. आता पेडण्याचो आमदार हा बाबू आजगांवकर आनी गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आनी तेजे कडेन पर्यटन खातें हा. तेणी भेट बीन दिवन कितें हे हांगा पाहणी केल्या? ह्या 5 वर्सांक तर तो हांगा येवन तेणी कांयच करूंक ना. तेणी आमकां हांगा हेच्या पयलीं मिनिस्टर जाल्लो, BJPच्या सरकारांतलो मिनिस्टर आसलो, तेणी सुद्दां येवन तेणी हांगा पाहणी केल्ली, पूण आयजूय सरकार तेंचेच आसा तरी तेचें कांयच जावंक ना. फॉरेनर ह्या किल्ल्याचेर खूब जाण येता, मॅपार पळयतात आनी हांगा येतात, पूण ते रिटर्न वयतात. किल्ल्याक सेक्युरिटी आसता तो एक जर टायमींग नासता फाटीं फुडें येता, कित्याक तो एक ह्या आमच्या एरियेच्या भायलो येता. सो पयली मेन म्हटल्यार ह्या 5 गांवां भितर जे आमच्या पंचायतीच्या भितर कोणाक तरी ती एक नोकरी दिवपाची, जी कोण करूं शकता ती नोकरी, तसो कोण आहा जाल्यार तेणी ती नोकरी त्या गव्हर्मेंटान तांकां दिवंक जाय आसली. पूण तो पयसल्यान येता, लोक रिटर्न सुद्दां वयता. आयतारा मेन म्हटल्यार मेन आयतार आसता, आयतारा ह्या स्पॉटार जे कोण लोक येता ते सगळे रिटर्न वयता. कित्याक आयतारा तो सेक्युरिटीक हॉलिडे आहा, आर्कोलॉजीक डिपार्टमेंटान ते हेका हॉलिडे दवरलेले आसा आनी येतात आनी रिटर्न वयतात. म्हणजे गेट बंद आसता, भितर वचपाक मेळना. ह्यो एक मेन प्रॉब्लम आसा. तो संडे ओपन दवरून एक मंडे बीन तो एक क्लोज करपाचो, हे तेंच्या कडेन आजून जायना. प्लस ह्यो आतां जे हांगा बसपाक जर कितें घातलेले एक सोफा टायप ते चेअर बी, जाल्यार कोण तरी येवन बसतले आसले, एक 4 बिझनेस जातलो 4 जाणांचो आनी तेंचे कितें तरी घर चलतले आसले. ते तेंच्या कडेन आजून अशें डेव्हलपमेंट करपाक जायना. सो आतां आमचे रिक्वेस्ट एकूच आहा, आल्लेकर सराक आमी आतां हे निवडून हाडटले आनी तेंच्या कडसून आमचो किल्ल्याचो एक डेव्हलपमेंट जातलो, ही आमकां पेडणेकरांक एक आशा आसा.